मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो आयज वेगळे खुशयेन आनी वेगळे उर्बेन भरून हांव तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळींत माये मोगाचो आनी उर्बे वरीत योगार दिना. खरेंच फाटले 99 एपिसोड तुमी म्हज्या सांगाताक रावले, म्हजो वावर तुमी पळयलो आनी जायत्या कलाकारांची तुमी तुस्त केली. खरेंच तुमकां ह्या 100व्या एपिसोडार माये मोगाचो आनी उर्बे वरीत योगार दिता. इश्टानो आयच्या ह्या 100व्या भागाचे हांव ही सोबीत सुंदर केक कातरपाची तयारी करता आसतनाच हाचे सगळे श्रेय ही कार्यावळ पळयणार आनी म्हज्या एपिसोडांतल्यान म्हाका सांगात दितेल्या सगळ्यांक वेता. तेच भशेन आयचे हे 4 म्हयन्याचे सोयरे फकत तुमच्या नांवान ही केक कातरूंक म्हज्या बरोबर आसात. पैठीगाव आयच्या मानका मदें कार्यावळींत खेरीतपणी तुका येवकार दिता आसतनाच ह्या 100व्या एपिसोडाचो म्हजो एक भाग कसो तो म्हज्या बरोबर आसा. खरेंच तुका म्हज्या काळजाच्या खोलायतान येवकार दिता. चेतन बाब, पयले सुवातेर हांव प्रुडंट मिडियाक आनी चड करून तुका म्हजी परबी दिता हे तुज्या 100व्या एपिसोडा खातीर. आनी खरेंच म्हळ्यार प्रुडंट मिडियाक आनी तुका वाखाणणी फावो, कारण हे तुमच्या प्रुडंट मिडिया वरवीं तुवें लिपून उरलेले तियात्रिस्तांक सोदून काडून समाजा मुखार तांकां समाजाच्या नदरेन हाडल्यात. जायत्या जाणांची तियात्रिस्तांची वळख समाजाक खबर नासली, समाजाक नासली, तांकां सगळें तुवें समाजा मुखार पावयलें आनी तूं हें काम करीत आसा आनी ह्या वावरा खातीर तुका हांव वाखाणटा. तशेंच प्रुडंट मिडियाक म्हजी शाबासकी दिता. खरेंच आमी काळजाच्या खोलायतान तुजे उपकारी, कारण ह्या तुस्तीच्या थापडा उद्देशी आमी आमची अखंड पावलां मारून फुडें वचूंक आमकां एक बरी संदी मेळटा. पैठीबाब, म्हाका दिसता ह्या धाकट्याशा उतरांनी तुजो थोडो अनुभव आमच्या ऑडियन्साक सांगचो ना. तियात्र हांव ल्हानपणी सावन तियात्र पळयत येयलां. म्हजो बायचे बरोबर हांव तियात्र पळयतालो ल्हान आसतना. तियात्राची म्हाका आदीं सावन ओड आसली आनीक हांव 18 वर्सांचेर आसतना हांवें पयलें तियात्रान हें म्युजीक वाचपाक सुरू केलें, ट्रम्पेट. आनी आतां म्हाका 34 इयर्स कंप्लीट जातात म्युजीक तियात्रान म्युजीक वाचपाक लागलें. म्हाका उगडास आसा, कारण जेन्ना गांवांनी फेस्तां जातालीं तेन्ना एक ल्हान भुरगो कसो तुवूय दामयांव जावं झुजीन तांच्या बरोबर तुवूय आसतालो. हय, हांवें केन्नाच म्हाका वाचपाची संदी जी मेळिल्ली ती सोडूंक ना. ते फेस्तांक वाचपाक जावं म्हाका उगडास आसा. जायते फावटी आमचो मायस्त्रो, फामाद मायस्त्रो आबदान पासून म्हाका केन्ना फोन करतालो आनी म्हाका आवड लागतालें. म्हाका कडेन टायम आसनालो, ना म्हणून म्हाका आवड लागताली. एक फावटी हांव तेजे फोन सुद्दां घेनासतना रावतालो, कित्याक म्हाका ना म्हणून बरें दिसना. पूण ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका संदी जेन्ना मेळटा वाचपाची ती हांवें केन्नाच सोडूंक ना. तर पैठीबाब, ह्या संगिताच्या मळार तियात्रांक आनी कितें उंचाय मेळूं येता? जायतो वावर आनी करपाचो आसा. आमी जायते फुडें पावल्या अशें ना.
त्या जिवितांतल्यान शिकतात. हांव एक कलाकार, हांव कांतारां म्हणटा, हांव कांतारां बरयतां, तियात्र बरयतां, तियात्रान भुमिका करता. खंयचोय एक आमकां रस्त्याच्या सायडीन एक भिकारी पासून जर दिसलो जाल्यार तातूंतल्यान आमी जायतें शिकतात. कारण जेन्ना आमी लोकां मुखार आमची कला मांडटात तेन्ना त्या कलाकाराक इमिटेट करून तातूंतल्यान समाजाक आमी कितें बरी देख दिवं जाता. हय, सो हें आमकां एक्चुअली समाजूच म्हणजे आमचो व्हडलो टिचर. समाजा कडल्यान आमी जायतें शिकतात हें हांव मानतां. तशें तियात्र म्हणानूय आमी जायत्यो आतां तियात्रान आमी भुमिका करतात, तियात्रान कॅरेक्टर्स करतात. ते कॅरेक्टर्स आसतात, सिट्युएशन आसतात, त्या सिट्युएशना प्रमाणे म्युजीक दिवपाक जाय, सिट्युएशना प्रमाणे म्युजीक दिवपाक जाय. हें आमी जाणा जावन घेवपाक जाय. बेश्टेच तें धडायलें म्हणून जायना. हय, ताका काळूय आसता. हें संगीत बाबा कितल्या वर्सां पयलींचें, जे भाशेन आमी प्रॉपर्टी वापरतात. एक 20 वर्सां पयलींचो तियात्र असल्यार प्लास्टीक कदेलां आसचीं ना, एक्झॅक्टली, जावं मोबायल आसचे ना. सो तेच भाशेन संगीतूय त्या एक 20 वर्सां आदीं कशें संगीत आसलें. सो तो एनवायरमेंट क्रिएट करपाक जाय. प्रुडंट मिडिया माणका मोत्या हे कार्यावळीक 100वो एपिसोड पुराय करतात. त्या निमतान प्रुडंट मिडियाक आनी खास करून म्हजो इश्ट देवतन डिकोस्टा हाका हांव परबी दिता आनीक सोमेस्तां ही कार्यावळ पळोवंक मागता. माणका मोतया कार्यावळीक 100 एपिसोड पुराय जातात. हांव तांकां सगळ्यांक आनी म्हज्या भावाक देवतीनाक हांव काळजांतल्यान परबी दिता. हो आमी प्रोग्राम सदांच कुवीट पळयतात. आमकां तो हो प्रोग्राम खूब आवडटा. कॉंग्रॅच्युलेशन देवतन भाव. 100व्या एपिसोडाचे आनीक एक मानेस्त म्हणून येता मालगोडे आब्दोनियो रोड्रिगीस. जाणें तियात्र फाटल्या उणीक 70 अदीक वर्सां ताणें लागींच्यान तियात्र अनुभवल्यात. ताणें आपलें योगदान दिलां. आनीक आमचे एक कार्यावळींत म्हाका ते परत परत फोन मारून थोडे भोव म्हज्या लागच्यान आनीक मीठ मसालो लावन म्हाकाच परत सांगतात, कारण ते इतले उर्बेन बगतात. म्हणटच आब्दोनियो बाब, आमच्या ह्या 100व्या भागांत तूं आमकां एक सोयरो कसो मेवला म्हणटच आमी तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दितात. पयले सुवातेर देवकारगान दिवन तुका केरीत भाशेन दिनवार खरेंच आब्दोन बाब, जायते फावटी तूं म्हाका फोन करता आनी सांगता, अरे अमकोच आर्टिस्ट अमकेच भाशेन, अरे तें उलयलां तें सांगोक म्हाज्यान जायना, उतरां येना. म्हणटच आमकां ह्या खिणांत आमकां आमच्या समेस्त कार्यावळ पळयणाऱ्यांक तांचे कानांत पडल्यार तुज्या तोंडांतल्यान. हांव सदांच प्रोग्राम चोयतां, माणका मोतयांक वाट पळोवन रावतां आनी केन्नाय चुकलो जायत पूण चड करून चोयतां आनी चड तुका वाकाणटा. आनी कितें म्हाका उणें दिसता तेन्ना म्हाका रोखडेंच तुका उर्बा जाता. तुका सांगोन हे वरवीं जायतें बरेंपण येयलां आनी अदिकूय ह्या प्रोग्रामां बरी जायतें बरेंपण जावन हे वरवीं आमचें तियात्र उंच आनी उंच पावंक. हे तियात्रांची जायती तुका वळख आहा, जायती अनुभव आहा आनी तूं हें घेवन बसला इतलो वावर धंदो सोड. तुगेलें तूं हेजे फाटल्यान आमकां प्रोग्राम येसलो एक दिला. इतली जाणांक हे मुखार हाडून प्रुडंट मिडिया मुखार तुवें हाडून सुयेग दिला. जायतें बरेंपण करून. खरेंच आब्दुल बाब, हांव चलता भोंवतना खंय बाजारांत गेलो जाल्यार कोणूय म्हाका मेळटा, ज्या मनशाक हांव वळखना पूण एक कार्यावळी उद्देशीन तांची आनी म्हजी वळख जाता तेन्ना हांव तांकां सांगता कितें क्रिटिक्स आसल्यार करात. जे भाशेन तूं क्रिटिक्स करून म्हाका एक पाठबळ कशें, एक अत्मीक घोटाय कशी मेळोन हांव थोडो भोव बदल हाडून थोडें वेगळें दिवपाचो प्रयत्न करता. तेच भाशेन ह्यावूय खिणांत हांव सांगता, ह्या 100 एपिसोड जाले हाचो अर्थ हांव सगळ्यांक जाणा अशें ना, पूण तुमचें कितेंय तरी चूक म्हजें चुकता तेन्ना तुमी म्हाका करेक्ट करीत जाल्यार म्हज्यान आनीक बरें दिवं येता. फाटल्या 60-70-80 वर्सांच्या अनुभवांतल्यान एक ऑडियन्स कसो तो तियात्र पळयता, तर आदी तियात्र एक 70-80 वर्सां आदी जो तियात्र जातालो तो आनीक आयज ह्या तियात्रांत
फॉर्मॅट घेवन आमी फुडें वचपाचें तियात्रांत, जें जायत तियात्रांत दिश्टी पडना. आनी कोणाचें इतलेंय जाल्यार सगळे कडेन स्पीच कोत्ताय सगळे कोत्ताय, पूण कोण मानून घेवच्या कबूल ना दिसता म्हाका. आदली तियात्र तर कंपेर करची जाल्यार जायत फरें बदलप जालां जाल्यार तें तियात्राचें तियात्रपण कुशीन सोरो जायना. एक पिक्चर जाच्या जायना, तें जायत तूं इम्प्रुवमेंट केलो आनी ती लायट गायल्यो सगळें केलो, पूण तो तियात्रा दर्जो आनी ते फॉर्मेट आतां म्हाका एक उदाहरण दिवन दिसता. हांव एक गोंयकार म्हणटरी जालें जायत, एक गोंयची हांव गोंयकारा बाटचेन तर सबस्टिट्यूट करतलो जाल्यार हांवें गोंयकारा भाशेन जें जाय, फॉरेनरा भाशेन ब्रिटिशा भाशेन तेच भाशेन जाल्यार तरी पूण तेंगी स्टायल घेवन हांव गोंयकार म्हणून वचत जाल्यार तें हांव सारकी जाता म्हाका दिसना. हय, खरेंच आमी आमची गोंयकारपण, गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृती सांबाळून ह्या संस्कृतीचेर आमच्या पावलांक पावल दिवन आमी चलपाची गरज आसा आनी हातूंतल्यान आमची अस्मिताय आमी तिगोवन दवरतले. खरेंच अब्दुल बाब, आतांचे जे नवे तियात्रिस्ट पालकाचेर येतात तांकां तुजी कितें विनंती आसा? म्हजे एक विनंती आहा तांकां, तेणी तियात्रां गेले म्हणटकीर एक तियात्र नाचिल्लो आनी 2 तियात्र नाचिल्लो आनी 3 तियात्र नाचिल्लो जाल्यार ताका सगळ्यांक तेंच्यानी जिखलें जायना. जितलें तो इचात्ता आपण एक्टींग केलें जाल्यार लेगून यू गॉट टू कन्सल्ट. आपल्या कॅच जालां ओल्डन डेज हांव जाणा लेमोन्स तेन्ना दुकोण घालताले ताका आनी जायत करेक्शन करताले हें करून. ते आदले भाशेन ते तियात्र स्कूल ना जाल्यार हांव जाणा, पूण जाण्याकल्यान आपूण जाण सुदारून जाल्यार आपली इंट्रस्ट पासत कोणा कडेन जाणटे कडेन वचूंक जाय. हांव म्हाका दिसता तेवतन बाब जाणा, तेणी तेवतन बाबाक थोडे वचून विचारूंक जाय. आपूण जाणटे गेले एक तियात्र नाचिलो आनी दुसरी तियात्रा पडलो खूंय ओडता आहा. हय, जाता तितलें आमी हांवूय जायते फावटी तूं काय बेजार कोत्ता, फकत तूंच म्हाका फोन कोत्ता अशें ना. थोडे फावटी अब्दुल बाब उमकेच चुकलां, उमकेच भाशेन आमी कशें सुदारप करूं येता हाचेरय आमची जायती भासाभास जाता. वरांच्या वरां आमी एक फावटी फोनाचेर उलयतात आनीक हातूंतल्यान म्हाका जायती सजमणी येता. फकत अब्दुलूच म्हणून हांव बाकीचे आनीक जायते जाण जे दर्जेदार तियात्र लोकां मुखार हाडटात, जांची बरें संगीत आसता, जावं जांचें बरें कंपोजींग आसता, तांचे लागीं थोडी भासाभास जाता आनी तातूंतल्यान म्हाका एक वेगळी तरेची स्फूर्त येता. जी स्फूर्त आयज सगळ्यांनी मेळून घेवपाची गरज आसा, जाणे करून आमचो दर्जो आनीक आमी उंच काडूं येता. हांव तेजेर म्हणटा आमी जात तितली आमगेली संस्कृताय आदली कांतरां आहाय. फॉर एग्जाम्पल आलेसिंदे कांदोली तेगेले कांतार आहा, जायत तेंगेले डायलॉग बी कांतरांचे बिडींग आहा आनी ती आदली कांतरां तर आमी तर सामकी समजोन घेयशी जाल्यार जायत तितून जायत शिकोवप मेळटा. ती आहा तें आपूण गोट्टू तेजेरी ना, तें गोट्टू तेतूर पडलें जाल्यार कितली बार जाताय म्हूण तांकां खबर आसना. म्युजिशियनाचो आपल्याचो मुणी पावर जाला, म्युजिशियनाचो इल्लोसो आदार घेवच्याचो. आनी हांव ड्रामर म्हणटरी म्हाका पत्ती जालें तें म्हज्यान सोंसूं जायना. थोडे फावटी म्हणजे राती पेड्डेर जाता टीव्ही चोयल म्हणटरी ती फाल्स कांतरां आयकतरी. पळय, कांयच परवाना अब्दुल बाब, तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनीक तुजी म्हाका एक वेगळी उर्बेची थापटां तुवें म्हजेर मारल्यान त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुवें आमकां बरी परबी पेटयल्ल्या पासत आमच्या आख्याच टिमीच्या बरोबर तुका परत एक फावटी बरें तुकाय आनी प्रुडंट मिडियाकय हांव बरें आवडटा. खरेंच हांव काळजांतान खूब खुशाल. माणकां मोतया ह्या कार्यावळीक आयज 100 एपिसोड हे कंप्लीट जातात. खऱ्यांनीच म्हजी उनवणीत परबी तुमकां. आनी हो प्रोग्राम आमी खूब उर्बेवरीत जावन अमेरिकाच्या देशांत सदांच पळयताले.
तुमकां माणका मदयांक आनीक एक पावटी उनोनीत परबी आनी हो कोंकणी वावर तुमी असोच फुडें व्हरचो. देव बरें करूं. हांव मिलिंद मैणा पयलीं प्रुडंट मिडिया देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक हो माणका मोतयां हो प्रोग्राम आमकां म्हाका दाखोवचे ते हे प्रोग्राम 100 शो जाता आतां. हितू बरो प्रोग्राम आनी सगळ्या लोकांक तो मानवता आनी आमी चोयताय तो आनी सगळे गोंयकारांनी आमी चोयचो कित्याक बरो प्रोग्राम. आनी सगळे आनी एकदां हांव हे माणका मोतया तांकां प्रुडंट मिडिया देव बरें करूं म्हणटा. हो म्हाका सुयेक तेणी उलोवपाक दिलो मू. आयच्या ह्या 100व्या एपिसोडाचो आनीक एक भाग कसो विनोदी कलाकार जाणें पालकाचेर एक वेगळी नामना मेळयला तो म्हटल्यार हंबर्ट फर्नांडीस. आयच्या ह्या कार्यावळीन तुका मागीर मोगाचो येवकार. तुकाय येवकार आनीक काळजांतान देव बरें करूं कारण तुवें म्हजो उगडास केलो. हय खरेंच ह्या 100व्या एपिसोडा पासून तुजे असले व्हड मनीस आमकां फावो जावप हेंच आमचें व्हडलें भाग. विनोदी म्हणजे कॉमेडी जे मनशाच्या सैमांत आसूंक जाय. तुज्यान एकल्याक कोणाक आर्टिस्टाक कॉमेडी कोर म्हणल्यार तो कॉमेडियन जायना. गिफ्ट अशें तें आसूंक जाय भितरल्यान आनी हें गिफ्ट देवान म्हाका दिलां आनी जायते म्हज्या बराबर म्हजे वांगडी आसात कॉमेडियन तांकांय आसा. पूण फोर्स करून एक कॉमेडियन तुज्यान करूंक जायना. तसोच कोणाकूय फोर्स करून एक आर्टिस्टूय करूंक जायना. एक देणें भितरल्यानसून आसूंक जाय आनी तें देणें लिपलेलें आसा जाल्यार कोणें भायर काडून ताका पॉलिश करून ताका बरो एक्टर करूंक जाता. सो कॉमेडी जावंक जाय एक मिनिंगूय आसूंक जाय कॉमेडीन. कॉमेडी केली लोकां हांसयलेच म्हूण ना तितूंतल्यान एक मॅसेजी गेली जाल्यार म्हाका दिसता जाय तें बरें जावपाक शकता. आनीक कॉमेडी डिसंट आसूंक जाय कारण फॅमिली जेन्ना भुरग्यांक घेवन येता शो पळोवंक तांकां लॉस भोगूंक जायना. जायते फावटी हांवें पळयलां हांव जायते वखदार जायते जाणांक हेल्प करता. कोणाचे शो कॉमेडियन पावना जाल्यार हांव वयतां वखदार शो करता. असले डायरेक्टरां हांवें केलां आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां स्टेजीर रावन जेन्ना करतालो तांचे थोडे आर्टिस्ट आहात ते करतात. ते वॉल्गर कॉमेडी केले म्हणटच भुरग्यांक घेवन येयलेली आवय बापाय भुरग्यांच्या दोळ्यार हात धरतात. बरें दिसना. एक आमी पळयतात की तियात्रांनी आदीं जे तियात्र जाताले तातूंत सगळी कॉमेडी जी मेन प्ले आसा जे नाटक आसा तातूंत ती मिसळ जावन भायर सरताली. थोडो बदल जालो आनीक रस्त्यांचेर कॉमेडी जावंक लागली. तर तूं दोनूय भाशेची कॉमेडी दोनूय भाशेचे विनोद लोकां मुखार हाडटा. तुका खंयची कॉमेडी करूंक चड आवडटा? म्हाका घरांत पाडती भितर करपाक चड आवडटा आनी पाडती भितर म्हजो फोटोस सारको. जरी तर म्हाका एकलो बसून घातलो तियात्रान आर्टिस्टां बराबर आनी हांव एकलोच कॉमेडियन हांव कितें ना कितें करून आर्टिस्टां बराबर तांचे मोठाय पळोवन ताजे न्हेसप पळोवन ताज्या केंसाची स्टायल पळोवन कितें ना कितें उतरां काडून हांव लोकांक हांसोवपाक म्हाका ही देवान एक संदी दिल्या आनी एक आर्ट दिल्या. जसो स्वर्गेस्त आमचो स्टार कुडतोरी सेजापाय म्हणल्यार वळखतात ताजो तियात्र सासूमाय दुखी सासूमाय सुखी माय दुखी ह्या तियात्रान हांव एकलोच कॉमेडी करतालो एकलोच आनी इतली हिट ती कॉमेडी जाली आतां इतलो शो तेगेलो चल्लो. आतां हालींच आजचे दिन हांवें आमचो कार्मीन एल्वीस कार्मिनाचो शो तातूंतूय तशें हांवें घरांत कॉमेडी केल्या. रस्त्यार हांवें भाग घेवंक ना आख्खी घराची कॉमेडी सांबाळली. ताका खूब आवडलें आनी हें म्हाकाय लायक जाता. आनी म्हजो खूब भाव प्रिन्स जेकब पयलोच ताजो एक फोटोस आनी तो इतलो सक्सेसफूलूय जावपाक तो पार्टींतूच कॉमेडी घालता. म्हणटच अंबट आमी एकाच उतरान सांगतलो जाल्यार आदीं जो तियात्राचो फॉर्मेट आसलो जो फॉर्मेट आमचे स्वर्गेस्त जासीद वाज जावं बाकीचे सगळ्यांनी जे भाशेन पार्टींतल्यान ही विनोद करून हाडलेले हाका एक वेगळी घोटाय आनी एक मजबूत स्थान आसा. आनी सारकें हांव मानून घेता सारकें. आनीक तियात्र असली कॉमेडी तर पार्टीन भितर घाली जाल्यार तो तियात्र हिटूय जावंक शकता आनी जाता जायते फावटी. हंबर्ट खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो कारण आमी जायतीं जाणां आसात म्हणटच थोडोच वेळ आमकां मेळटा. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण तूं जें कितें कोत्ता तें एकदम बरें कोत्ता.
कित्याक हांवें पयले तुजे प्रोग्राम आनी पळयता नवे नवे कलाकारांक तूं वयर हाडटा. जी कलाकारां आतां वयर येतात आमचे दीस सोंपले करपाचें तें करून दाखयलें लोकांक आनीक आतां ह्या भुरग्यांनी येवन हो पाल सांबाळपाचो आनी तें काम तूं कोत्ता. ह्या भुरग्यांक उजवाडाक हाडटा, लोकांचे नदरेक हाडटा आनी तांकां तांची ओळख लोकांक करून दाखयता. देखून तुकाय काळजांतान देव बरें आनी हो वावर तुजो चालू दवर आनी तसो चालू दवर. 100 जाल्यात तुजे प्रयोग हे दुसरे पावटी. पयले पावटी तुवें कितले 200 वयर कितें करून तुका एक उपसयोगान तुजो प्रोग्राम बंद जालोलो. पूण आतां परतून चालू करून तुवें आनीक 100 प्रयोग केले. 100 न्हू 1000 करूंक पावो आनी एक रिकॉर्ड तुजी गोंयच्या इतिहासान उरो. सो तुकाय काळजांतान देव बरें. होय, ह्या 100व्या भागाचे आनीक एक मनाचें सोयरें एक फुलतें फूल आलोमा डायस म्हजे बरोबर आसा आयच्या ह्या कार्यावळींत. तुमकां माई मोगाचो येवकार. आनीक हांव एक खेरीतपणी तुमकां एक परबी भेटयता कारण ह्या कार्यावळींत तुवें हांगासर येवन आमची ह्या कार्यावळीची सोबिताय अदीक वाडयली. आमच्या ह्या कार्यावळींत कोण उंच कोण सकयल जावं कोण फाटीं कोण फुडें अशें कांयच ना. कसलोच भेदभाव नासतना हे कार्यावळीक आमी सुरवात करतात. परत एक फावट तुका येवकार. थँक्यू तेवतन बाब. हांव पयले सुवातेर हांव तुका कॉंग्रॅच्युलेट कोत्ता कित्याक आयज तुमचे 100 शोज कंप्लीट जाता. तुकाय कॉंग्रॅच्युलेशन्स, प्रुडंट मिडियाकूय कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी थँक्यू तुवें म्हजो उगडास केलो देखून हे तुमचे शो. खरेंच हांव तुका लागींच्यान वळखता. तुजे बरोबर म्हाकाय तियात्रांत भुमिका करूंक योग मेवलो. हांवें पळयलां तूं कांताराय म्हणटा, भुमिकाय कोत्ता आनीक तियात्राचो अनुभव आपल्या आंगाचेर ओडून घेता. जाणें करून तुवें एक वेगळी दिशा तुज्या पासत दवरल्या. तर आलोमाबाई, आमच्या ऑडियन्सांक जे भाशेन तुवें ह्या तियात्रांत पावलो मारल्यान ती सांगचें ना? हांवें म्हजो करियर तियात्रान स्टार्ट केलोलो 2 वर्सां फाटीं. हांव आयलेलें साल्वादोर आफोन्सोच्या तियात्रान. ताणें कॉम्पिटिशनाक तियात्र केल्लो, तो चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशनाक. तर तातूंतल्यान म्हाका म्हजो करियर फुडें व्हरूंक सोयेग मेवलो. मागीर ताचे फाटल्यान हांव अंबाजीक नाचलें, एंटनी दे अंबाजीच्या खेळान नाचलें. ताचे फाटल्यान ताजो कोरेजमाचो तियात्रूय नाचलें हांव. आनी ताचे फाटल्यान पाश्कल दे चिकाली आनी अशें करून हांव फुडें वचत गेलें. आनी आतां हांवें आगुस्तीन तेमुडो ताचो शो केला. हो म्हजो फर्स्ट प्रोफेशनल शो आनी ताका लागून हांव ताका दिनवास दिता. ताणें म्हाका चूज केलें आनी म्हजो हांव प्रावड फील करता कित्याक आतांच ताजो शो जाला नॉन स्टॉप खेळ. तोय शो 100 शोज कंप्लीट केल्यात आनी इट्स आय एम फिलींग वा 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 वा. म्हणटच आमचे एपिसोड 100 आनीक तुजे तियात्र 100 जाल्यात. खरेंच आमी खेरीतपणे आलोमाक वेगळे तरेन ही उर्बा आमची वाडल्या त्या पासत आनीक एक पावट परबी. आनीक आलोमाबाई, म्हाका दिसता हे 100 शो तुजे जाल्याच म्हणटच कोणें तरी तुजे फुडें आयला आसतलो दुसरो एग्रीमेंट सायन करूंक? अजूनय येवंक ना. पूण हय, पूण तूं हांव जाणा ते भाशेन कोरेजमाच्या काळार तुवें दुसरें कोरेजमाच्या काळार हांव फादर नेविलाक नाचता. हय, म्हणटच तुवें आनीक एक एग्रीमेंट सायन केलो. हय, असोच. तर हो वाव तुजो फुडें वता आसतना तुका ह्या तियात्रांतल्यान कितें बरेंपण आयलां? तियात्रांतल्यान बरेंपण म्हणल्यार हांव जेन्ना ल्हानपणींतल्यान नाचलें म्हाका तांचे कडल्यान म्हाका शिकोवंक मेवलें. स्टार्टींग म्हाका डिफिकल्टीज जाल्यो पूण तेमी म्हाका जायतो सपोर्ट दिलो. होय, आलोमाबाई, तुजे विचार आयकता म्हाका म्हज्या मनांत जे विचार आयल्यात ते सांगता की हे तियात्र तूं नाचोंक सुरवात केल्या उपरांत
समाजान कशे तरेन वावरूंक जाय, समाजा मदें कशे तरेन उलोवंक जाय, रीत माणसुगेन दुसऱ्या थंय तूं कशें मिसळ जावंक जाय हें तूं शिकलें? वय हें हांव शिकलां कित्याक आतां हांव तियात्रान आसा म्हणून लोक आमकां दुसरेच तरेन पळयतात. तियात्रान आसा म्हळ्यार हे एक्टर आनी आमी लोकां कडल्यान कशें उलोवंक जाय तें हांव शिकलां. हय, खरें म्हटल्यार तितलोच तुजी जबाबदारी आसा, तितलेच तुवें रीत माणसुगेन ह्या समाजा मुखार जावं दुसऱ्या तियात्रिस्टां मदें तितलेच माणसुगेन तूं तर वावरीत रावलें जाल्यार फुडार तुका बरो आसा. तुका दिसता की हातूंतल्यान तुजें पोट तुज्यान भरूंक येता? ऑफकोर्स भरूं येता. हांव म्हणना जायते आमचे तियात्रिस्ट, सिनियर तियात्रिस्ट ताणें हे फिल्डान काम करून पोट भरलें. आतांचे यंगस्टर्स ते येवंक सोदताय तियात्रिस्ट, अपकमींग डिरेक्टर्स यंगस्टर्स आसात, सो तांच्यान पोट भरूं येता. पूण थोडे आसात तांचे व्यूज डिफरंट आसतात तियात्रान. ते कंटिन्यू करूंक सोदतात वो ब्रेक घेवंक सोदतात. लायक थोडे जाण अशें तांकां सामकी हें आसता, उर्बा आसता तियात्र आपूण नाचतलो, म्हाका नाचोंक जाय, आनी तेच फुडें वेतात. आनी थोडे आसतात ओके फॉर पार्ट टायम अशें वेळ मेळटा तेन्ना नाचतलो अशें करतात. तियात्रान फुडें वचोंक जाता. आनीक जेन्ना जितलें तूं तियात्रान न्हेसता तितलें तुज्या मुखार थोडीं चलचित्रां येतात, चलचित्रांनी तुका कोण येवकार दिता, थंय तूं सिल्वर स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा आनीक तुजी उर्बा अदीक वाडटा, तुजी घरचीं खुशाल जातात. आलोमाबाई, तुवें तुजो वेळांत वेळ म्हाका दिलो आनी आयच्या ह्या 100व्या एपिसोडाक म्हजें मानाचें सोयरें कशें तूं आयलें त्या पासत आनीक एक पावट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा देवतन बाब. माणकां मोतयां हो प्रोग्राम आमकां प्रुडंट मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. हो जावन आसा बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम. जायते एक्टरांचे हार्डशीप टॅलंट दाखयतात, तांचे 100 शो जातात. हांव मागतां सगळ्यांनी हो प्रोग्राम पळोवंक आनी आयज म्हज्या नांवान आनी तियात्रिसाच्या नांवान माणकां मोतयां हो प्रोग्राम सदांच जागो दवरूंक हांव मागतां. माणकां मोतयां कुशलकाय बघता ही माणकां मोतयां कार्यावळीचे 100वे शो जातात, एपिसोड जातात. हाका लागून हांव माणकां मोतयांच्या जो ऑर्गनायझर आहा ताका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. आनी अशे तियात्रिस्तांक तो माचयेर आसतात, कोण नाचतात तांकां फामाद करून आपले टीव्हीचेर जी एक कार्यावळ चलयता ताका लागून ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.